साधारणपणे तुम्ही खंयच्या वर्साच्या तुम्ही या शेती व्यवसायाकडे सुरुवात केली तुमची? 1986 हांव पूर्ण वेळ शेतीत राबपाक लागलो. त्याचे पयलीं शेतीत लक्ष आशिल्लें, पूण शिक्षण आनी काही वर्सां नोकरी अशी धरून शेती पळयतालो बापायचे आदारपण आलो. पूण 1986 गोवा बागायतदारांत नोकरी आसता ती सोडून पूर्ण वेळ शेती पळोवपाक लागलो. पयलीं 4-5 वर्सां फक्त प्रयोग आनी थोडीशी चांचपणी करप ह्याच्यातूच गेले आणि अशा लक्षात येयलें की खर्च चड जाता आणि उत्पन्न कमी. त्यामुळे मागीर हेचेर पर्याय कितें हें सोदपाक लागलो. ते सोदता सोदता अशें लक्षात येयलें की काही वाचनात आयलें की नैसर्गीक शेती हो बऱ्यापैकी एक पर्याय आसा. आनी मागीर कोण नैसर्गीक शेती करता थंय वचून पळोवन येवप, काही मार्गदर्शक आसा तेंची भाशणां आयकप, वाचन करप, अशांतल्यान 1991 नैसर्गीक शेतीचेर प्रयोग करपाक सुरवात केले. तेचे पयलीं 1986 पयलीं आमी उदकाची आमकां पूर्णपणे कमतरता. एप्रील आनी मे हे 2 म्हयने आमी उदकाक भायर वयताले. फक्त पिवपा पुरतें उदक मेळटालें. न्हांवपाक धुवपाक कपडे धुवपाक खंय तरी 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर भायर वचून हें करता. मागीर 1986 हांवें एक केरळचो मनीस मेळ्ळो आनी तेच्या सहाय्यान भुयार खणपाक घेतले दोंगरान भितर. आनी ते भुयार खणल्या अशी 2-4 भुयारां खणली. तातूंतल्यान 2 भुयारां पूर्णपणे म्हाका सक्सेस जाली आनी उदक काही प्रमाणात मेळ्ळें. तातूंतल्यान पिवपाच्या उदकाची सोय जाली, पूण कुळागरां उदक कमीच जातालें. त्या नंतर मागीर आनी शोध सुरू केले. तितूंतल्यान मागीर बांय मारली, बांयक आडवें बोरींग घेतलें. तरी सुद्दां थोडें फार उदक मेळटालें, पूण तें ड्रीप सिस्टम बसयली आनी तातूंतल्यान झाडाची गरज झाडां जितली उरता इतलें हें केलें. पूण मना सारकी ताका उदक दिवप जायनासलें. शेवटी मागीर वॉटर हार्वेस्टिंगची कामां दोंगराचेर सुरवात केली. खड्डे मारले, बंधारे घातले, मोठे पावसाळी उदक येता तें सांठोवन दवरपासाठी मोठे खड्डे मारले आनी अशें करून करून सादारण आनी हें काम 2019 पर्यंत चालू आसलें. आनी तितूंतल्यान अशें लक्षांत येयलें की जी उदकाची बऱ्या प्रमाणांत वाड जायली आनी जी कितें झाडाची गरज आसा तितलें उदक हांव दिवंक शकता तितली स्थिती निर्माण जाली. म्हणजे जो मनीस 85 पयलीं भायर वयतालो उदका साठी ते आतां 2022-23 झाडाक जाय तितलें उदक हांव मेळूंक शकता. जे एक्सेस उदक आसता ते सगळें हांव परत पंपींग करता आनी परत दोंगरार जिरयता. म्हणजे ते न्हंयक व्हांवून वचपाच्या बदला परत दोंगरार सर्कुलेट जाता आनी म्हाका आनी बरोबर गांवां वाड्या वयले जे बाकीचे लोक आसा तांकांय तेचो बऱ्यापैकी फायदो जावपाक लागलो. उदकाच्या बाबतींत ही स्थिती जाल्या नंतर नैसर्गिक शेतीचे प्रयोग सुरू जाले. तितूंतल्यान गुजरात पासून अहमदनगर पर्यंत, अमरावती पर्यंत जे लोकांशी संपर्क केलो तांकां हांगा हाडले. नैसर्गिक शेतीची शिबिरां घेतली, लोकांक हेचे बद्दल म्हायती दिवपाक सुरवात केली. आनी 1996 नंतर लोकजागृती हो एक विशय घेवन लोकांक नैसर्गिक शेती विशयी थोडीफार म्हायती दिवपाक सुरवात केली. त्यानंतर ऑर्गॅनिक काही मॅन्युअर वापरतालो. रासायनिक खतां केन्नाच वापरूना, किटकनाशकां वापरूना आनी ऑर्गॅनिक खतां वापरतालो. शेणखत म्हणा, पोल्ट्री मॅन्युअर अशी वापरतालो. पूण त्या नंतर जवळ 2013 पासून ती पूर्णपणे वापरपाची बंद केली. खंयचेच ऑर्गॅनिक खत भायल्यान हाडून वापरिना आनी देशी गायचे शेण मूत हेचे पासून हांव स्वता तयार करता जिवामृत. आनी तें जिवामृत वापरून गेली 10 वर्सां 2013 पासून आतां 2023 पर्यंत पूर्ण त्या जिवामृताचेरूच म्हाजी सगळी शेती उबी आसा. बागायती फक्त जिवामृताचेर उबी आसा आनी भायल्यान कांयच हांव खंयच्याच एका पयशाचें खत हांव खंयचेच हाडिना. जें कितें तयार जाता हांगसरल्यान पाला पाचोळो म्हणा, कितें जें कितें सावळ आसा ती सगळी हांगसर वापरता. आनी पूर्ण आत्मनिर्भर शेती आमी म्हणूंक शकता की म्हाका भायल्यान कांयच हाडचें पडना. फक्त पीक आसा तितलें हांवें पिकाचें घर आसा तितलो भायर विकता आनी परत जें कितें मेळटा झाडाचें तें सगळें परत झाडाक निसर्गाक परत तशें दिता. कसली पिकावळ तुमी? म्हाजी मुख्यत्वे पिकावळ ही सुपारीची आसा. सुरवात जेन्ना केल्ली तेन्ना म्हाजी 400 झाडां फक्त सुपारीची आशिल्ली. ती आतां वाडून आतां 3000 झाडांचेर पावयल्ले आसा. सुपारीचेर काही प्रमाणात मिरी आसा, केळी आसा, नाल्ल आसा, लोकल पायनॅपल आसा, आमचे काजू आसा आनी इतर काही फळफळावळ भाजीपालो अशी. टोटल एरिया कितली जमीन आमची ही हांगा आसा ती 10 एकर जमीन आसा. सगळी डोंगराळ आशिल्ली, सगळी पूर्ण डोंगराळ. 1 इंच जमीन. आतां हें घर बांदलां तें सुद्दां प्लेन कांयच नाशिल्लें, पूर्ण स्लोप आशिल्लो. मनशांनी खणून जागो तयार केला. ही दिसता तुमकां प्लेन जागा ती मनशांनी तयार केल्ली जागा आसा, नाल्यार पूर्णपणे स्लोप आसलो.
म्हणजे त्याच्यावर माती वगैरे तुम्ही पोर केली? पोर करू ना, ते कटिंग करप आणि टेरसिंग करप, झडो बांदप, लेवल करप आणि टेरसिंग करप अशें जुनी पद्धत परत तुम्ही इम्प्लिमेंट केली. जी जाणटेल्यांनी आमची घालून दिल्ली असली, आत्रे म्हणटाले आमी तेका, आत्रे म्हणटाले, ते आत्रे तयार करून ही शेतबागायती वाडयल्ली आसा. सो आता तुमच्या वांगडा दुसरी कोणी मानाय बिनाय तुम्ही हे करता काय? गरजे पुरते जे मानाय लागता ते आमी हे करता, कर्नाटक किंवा झारखंड हांगसरल्यान मानाय हाडून ते काम करता. पण उदकाचो जो तुम्ही सेटअप केल्लो पळय तो तुमकां आता एव्हरी इयर तसोच मेळटा? ना, काही प्रमाणात कमी जास्त थोड्याशा निसर्गाचेर अवलंबून आसता. निसर्गाचे पावसाळी हे किंवा थंडीच्या प्रमाणाचेर कमी उदक हे जाता. पूण हांवें नैसर्गिक शेतींतल्यान एक लक्षात आयलें की झाडाची उदक पिवपाची, उदक घेवपाची क्षमता कमी जाता. म्हणजे तेका गरज, क्षमता म्हणण्यापेक्षा त्याची गरज कमी जाता. आणि जे परिस्थितीत आसा ते परिस्थितीत झाड आपले तग धरून जाता. पोरूं एप्रील मे म्हयन्यात पूर्णपणे ड्राय गेल्लो, उदक सामकें कमी आसलें आणि उष्णता प्रचंड आसली, 35-36 डिग्रीच्या वयर उष्णता आसली. सगळीं झाडां, सगळ्यांची हांवें पळयल्लीं झाडां कुळागरां ते मेल्लीं. पूण म्हाजे कुळागर त्या मनान खूब बरें आशिल्ले, अपेक्षेपेक्षा खूब बरें पोरूच्या एप्रील मे 2 म्हयन्यांत बऱ्यापैकी कुळागर आशिल्ले. म्हणजे झाडां मरपाचें प्रमाण बी सामकें नगण्य आशिल्लें. अतिरेकपणा लागूनच घडलेलो आसा. पूण त्याचोय आपूण फायदो करून घेवंक शकता निश्चितपणे. अवेळी पावस पडलो जाल्यार तुमची रचना अशी जाय की अवेळी पडलेल्या पावसाचो आडोवपाचें तुमचे कडेन सिस्टीम जाय. तेन्नाच त्या अवेळी पडलेल्या पावसाचो तुमकां उपयोग जातलो. नाल्यार पडलो पावस आनी सगळो व्हांवून गेलो त्याचो उपयोग काय ना. म्हणजे तुमी सिस्टमूच अशी बसोवपाक जाय. हेची चड थंडी पडली, चड पावस पडलो, चड ऊन पडलें जाल्यार ह्या सगळ्या गोष्टीक टक्कर दिवपाक इतली तुमची मेंटलिटी जाय आनी तितली तयारी जाय. जाल्यार निश्चितपणे तुमी निसर्गाचो फायदो करून घेवंक शकता. तुमची शेती पद्दत आतां इंटेग्रेटेड फार्मिंग आसा पळय, तुमच्यो गायो आसा, सो कसल्यो गायो आसा आणि ते दूध विकता? तर सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे तुम्ही जर नैसर्गिक शेती करतले तर तुम्ही देशी गाय पाळची पडटली, जर्सी गाय किंवा. आणि माझी धारणा अशी आसा, गायच्या दूध हे बाय प्रोडक्ट आसा. हांव दुधाचेर केन्नाच महत्व दिना. माझे मेन प्रोडक्ट आसतो गायचें शेण आणि गोमूत्र. जे दुधापेक्षा हे आता माझ्या गायची जर तुम्ही विचार केलो जाल्यार माझी एक गाय आसा, एक गायचेर हांव 10 एकर जमीन भिजयता आणि म्हयन्याक हांव 5000 लिटर जिवामृत तयार करता. तुम्ही मुद्दाम कोणी तुम्ही गुगलाचेर सर्च कर, एमेझॉनचेर सर्च कर जिवामृताचो रेट कितें आसा तो. जीवामृताचो एमेझॉनचो रेट 230 रुपया लिटर आसा. 230 × 5000 लिटर जाल्यार एका गायचे म्हयन्याचें उत्पन्न तुम्ही काढा, हांव काडिना. कित्याक ही वस्तुस्थिती आसा. एमेझॉन आनी हें सोडूनच द्या. पूण हांव फक्त 10 रुपया लिटरूच रेट धरता जिवामृताचो. 5000 लिटर हांव एके गाय पासून जिवामृत प्लांटूच अशे तरेन बसयला की 5000 लिटर हांव जिवामृत तयार करूंक शकता आनी करता म्हणजे कुळागराक दिवपाक. 5000 × 10 रुपया म्हणजे 50,000 रुपया नेट तुम्ही एके गाय पासून म्हयन्याक मेळवूंक शकता. जी गाय परवडना म्हणटा किंवा गायो ज्यो रस्त्यार सोडून दिता लोक, अजिबात तशें ना. तर तुमची मेंटलिटी मनशाची आणि ही परिस्थिती येवपाक आमी आमचे 3 हेंचे कडेन आमी दुर्लक्ष केलें ना. स्वताची आवय, भूमाता आणि गोमाता ह्या कडेन दुर्लक्ष केल्यान ही परिस्थिती आयिल्ली आसा. भूमाता आसा तिका रासायनीक खतां घालून मारून उडयल्ली आसा. गोमाता आसा तिका रस्त्यार सोडलेली, गोशाळेंत सोडलेली आसा. आणि स्वताची माता आसा तिका वृद्धाश्रमात सोडलेली आसा. ह्या 3 गोष्टी खातीर आमची ही परिस्थिती आयिल्ली आसा. नाल्यार शेती परवडना अशें जावंक शकना, हांव ठामपणे सांगूंक शकता. पूण नॅचरल फार्मिंग करतना म्हाका दिसता गाय आसची पडली. नॅचरल फार्मिंग करतना गाय ही सामकी मेन आसा. त्या गायचे माध्यमांतल्यान तुमी सगळे रिजल्ट्स बेगीन मेळोवंक शकतले. नाल्यार तुमकां वर्सां म्हणजे जे 5 वर्सांत जातले ते तुमकां 25 वर्सां लागतलीं गाय नासली जाल्यार, नॅचरली तयार जावपाक. गाय असली जाल्यार तुम्ही 25 वर्सांचें काम 4-5 वर्सांत तुम्ही तयार करूं शकता. फास्ट हें जाता सगळें. आणि गाय हो असो हें आसा की खंयच्याच हेचेर सोल्युशन ना अशें ना. गाय हे सगळे हेचेर सोल्युशन आसा. तुमचे डिसीज आसा, तुमचे स्वताचे डिसीज, कुळागराचे डिसीज, मातयेचे डिसीज, खंयच्याय तुमचे जे हें आसा किंवा इतर हेचेर पोल्युशन जे आसा तो गाय हो सगळ्यात पयलीं पोल्युशनाचेर हें आसा. तर कसो काय तुमी विचारतले. पोल्युशन हें जाता तें मुख्यत्वे आमचे इंडस्ट्रियलायझेशन आणि वाहनां हे 2 गोष्टींसाठी कार्बन डायऑक्सायड. तर आमी अशें हें करता की जीव आमी अग्निहोत्र करता. दिसांतल्यान 2 वेळा करप आसता. हांव एकूच वेळा करता. गायचें शेण, गायच्यो शेणी आणि गायचें तूप आणि सकाळ सूर्योदय आणि सूर्यास्त अशे 2 वेळा तेका विस्तव तयार करप शेणी पासून. आणि 3 आहुती घालपाच्यो सूर्याच्या नांवान, सकाळी 3 आणि सांजे 3. हितूंतल्यान हजारो टन ऑक्सिजन तयार जाता. गायचें शेण जळोवप, हितूंतल्यान गायचें शेण, तूप आणि तांदूळ हे एकत्र जळल्या नंतर हजारो टन
ऑक्सिजन निर्माण जाता जे तुम्ही पोल्युशनाचेर तुम्ही मात करू शकता. पयलींच्या काळात ह्या गोष्टी घर घर जाताल्यो म्हणून पोल्युशन कमी आसतालें. आता हे कोणूय असो संपूर्ण फोंडा तालुक्यात हांव एकटोच आसतलो कदाचित म्हणटा हें घरोन घर जावपाक जाय. पयलीं दनपारचो वैश्वदेव करताले जेवण हें दाखयल्या नंतर अग्नी आहुती घालपाचें. तें कारण तें आसलें की वातावरण शुद्धी जावची म्हणून घरोन घरी पयलीं जातालें म्हणून वातावरण शुद्ध आसता. आतां तें जायना. हें जायना आनी तें वाडत चल्लां म्हणून प्रदुशणाचेर काय हो उपाय आसा. उदकाची कमतरता हेचेर काय हो उपाय आसा. सगळ्याचेर काय हो एक कमी उपाय आसा. तेचेरूच आमचे आनी मिडियाक म्हाजी विनंती आसा की तुमी हो जो हे आसा ते चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवपाचो मिडियान हें करपाक जाय. एग्रीकल्चराचे स्टुडंट तुमकां हांगा फील्ड ट्रिप येयना केन्ना? येता काही प्रमाणात येता. तुम्ही मार्गदर्शन करता? हय. त्या शिवाय ते फील्ड विजीट दिता. शिवाय हांगा येवन ते ट्रेनिंगा 8-8 दीस ट्रेनिंगा रावता ट्रेनिंग घेता. आमचे जे हांगसरले एग्रीकल्चर कॉलेज आसा तेचे येतात. अजून गव्हर्मेंट एग्रीकल्चराचे येवपाक लागलें ना पूण आयल्या म्हाजी कायम तांकां सहकार्य दिवपाची म्हजी तयारी आसता. आसता सगळें आसा. शेवटी निसर्गातल्यो ह्यो गोश्टी तुमी टाळूंक शकना. मनीस आसा. मनीस हो सगळ्यात निमाणो प्राणी निर्माण आनी बाकी सगळें पयलीं आसा. म्हणजे तुमी त्यांचेर तुमी शिडजोड जावंक शकना. त्यांच्या सहकार्यान तुमी शेती करपाची. खंयचीय गोश्ट आवाक्या भायर गेले की तो कंट्रोल करपाचो. शेतीक आवाक्या भायर खंयची तुमी खंयच्या एका तुमी स्प्रे हें करतो जेन्ना दिसता तुमकां कितें आवाक्या भायर रोग वयता तेन्ना कंट्रोल करपाचो. नाल्यार निसर्ग आपोआपूच सगळ्यो गोश्टी कंट्रोल करीत आसता. आमी सहसा स्प्रे हे चड करपाक वचना. गरजे पुरतोच. जर आवाक्या भायर वयता अशें दिसलें जाल्यार कंट्रोल ऑर्गेनीक रित्या कंट्रोल करप. माकड आसता तेंचेर काही उपाय करता आमी. आनी अशे उपाय करतना काही आधुनीक जी हें आसता मेगाफोन नाय तर ती आसता तेंचे सहकार्य घेवचें पडटा. काजू बागायती आसा पूण काजू बागायतीचेर तितलो हें लक्ष ना. कारण गोंयांत काजू हें पीक परवडपाचें अशें सद्या जाल्लें ना. म्हाका परवडटा पूण लोक जे कितें काजूनी काम करतात हें करतात तितूंतल्यान काजू परवडपा सारके काजूचे रेट म्हणा किंवा इम्पोर्ट जाता काजू म्हळ्यार सवाय भितर तितूंतल्यान काज ही परवडपा सारकी हें उरलेली ना. ना परवडना. कारण काजूक तुमचो मॅन्युअल खर्च चड आसता. काज पिकता नॅचरली. पिकपा खातीर खर्च कांय ना पूण तुमी ती एकठांय करप आनी तिचें जें प्रोसेसींग हें आसा तितूंतल्यान तुमकां खर्च खूब वाडत वयता. आनी ते मॅन्युअल पयलीं कितें आसतालें एकत्र कुटुंब पद्दती आशिल्ल्यान घरचोच लोक सगळें कामां करतालो पण तसो खर्च येनासलो. आतां ते विभक्त कुटुंब पद्दती जाल्ले आसा तितूंतल्यान ह्यो सगळ्यो प्रॉब्लेम तयार जाल्ले आसा. ते आपुणूच फेस करचें पडटा. तुमी आतां म्हणजे दैनंदीन जिवनांत जगतना कितले पर्सेंट तुमकां भायले हाडचें पडटा जेवण खाण तुमी हें करतना? तर अशें आसा आमची जी हांगसरली टोपोग्राफी आसा की आमकां घरांत जाय ते आमी फार प्रमाणांत पिकोवंक शकना. उदाहरणार्थ तांदूळ ही एरिया अशी आसा की तांदूळ पिकूंक शकना. भाजीपालो मोठ्या प्रमाणात पावसाळी भाजीपालो पिकता पूण इतर जो वतांत जावपी भरपूर सूर्यप्रकाश भाजीपाल्याक सूर्यप्रकाश भरपूर जाय आनी त्याचीच नेमकी आमकां हांगा कमतरता आसा. आमी तो भाजीपालो म्हणा धान्य हे हांगा पिकोवंक शकना. त्यो काही गोश्टी आमकां विकत्यो हाडच्यो पडटा. पूण सर्वसाधारण इतर जी नैसर्गीक रित्या भाजी जी आसा ती सगळी आमकां हांगा मेळटा. पावसाळी भाजी आसता काही तायकळो म्हणा सुरण हे तें सगळें मेळटा. केळी आसता निरपणस आसता ती सगळी मेळटा. पूण स्पेशली आतां जी बाजारांत येणारी भाजी आसा तांबडी भाजी म्हणा ही भाजी ही फार मोठ्या प्रमाणात आमी पिकोवंक शकना अशें हांगा म्हत्वाचें. काय याचें कारण टोपोग्राफी. कारण ही जी शॉर्ट टर्म पिकां जी सगळीं आसता तांकां सूर्यप्रकाश भरपूर जाय आसता आनी तोच नेमको आमचे कडेन हांगा कमी आसता. ताका आमी कांय करूंक शकना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.